की सगळे जे कॉन्टेस्टिंग कॅन्डिडेट चडशे कॉन्टेस्टिंग कॅन्डिडेट्स पॉलिटिकल पार्टीजान सगळ्यांनी आज येवन फॉर्म भरपाक कॉमेस केले. म्हणजेच जी सोशियल मिडियाची वेव आशिल्ली त्या वेव इलेक्शन कमिशनाच्या हातून भितर आयली. म्हणजे सगळ्यांक सर्टिफिकेशना खातीर फॉर्म भरपाक कॉमेस केले. थोडे इंडिपेंडंट येवन तांणी बी फॉर्म घेतल्या आणि पॉलिटिकल पार्टीज ज्यो आशिल्ल्यो चडश्यो पॉलिटिकल पार्टीनी फॉर्म्स घेवन गेले हांगसून. म्हणजे ना जवळ जवळ सगळेच मिळून जवळ जवळ 20 हे आले इन्क्लुडींग पॉलिटिकल पार्टीज आणि कॅन्डिडेट म्हणून जवळ जवळ 20 लोकांनी आज आमकां अप्रोच केलो ह्या हाजे खातीर. 3 नॉमिनेशनां फायल जाल्यात. पयलें नॉमिनेशन कुंकळ्ळी एल्वीस गॉमीस आणि आम आदमी पार्टीच्या हाजेर नॉमिनेशन फायल केलां आणि दिगंबर कामत आणि मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन नॉमिनेशन फायल केलां. ताच्याच बरोबर आशा दिगंबर कामत म्हणटा ताणें एक नॉमिनेशन फायल केलां. स्टेट आयकॉन्स म्हणून मेळिल्ले आसा. तातूंत एक आसा सुबोध केरकर, मागीर दुसरो आसा आंतोनियो रुजारियो फर्नांडीस म्हणजे जो तियात्रिस्ट आमचो रोज फन्स आसा तो, सगूण कृष्ण कामत, मागीर पद्मश्री सुरेश आमोणकर, सोनिया शिरसाट आणि हेमा सरदेसाय म्हणटा ताका आमी स्पेशल आयकॉन अशें म्हणून दवरला. मडगांवचो आमदार आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन ब्रेस्तारा काँग्रेसीचो अर्ज भरलो. ऑपोजिशन कॅन्डिडेटाची पर्वा ना आपलो मडगांवकारांचे विश्वास म्हूण दिगंबर उलयलो. See, as far as candidates are concerned, I have no feelings. I have no botheration. I have never bothered about who is the candidate, how many are the candidates. My perception is very clear. I go to the people with a positive thinking. I tell them why they should vote for Digambar. If they are convinced, I say vote for me. If you are not convinced and if you want me to take rest, I am prepared to take rest. This has been my concept when I go again to the people of Margao. लुई बर्जर केसींत आपल्याक आडकयतल्यांक खंय वेळार देवूच जाप दितलो. दिगंबर कामतीक असल्यो फटींग केसीस घालून कोण आडोवपाक शकना. लक्षांत दवर. दिगंबर कामती फाटल्यान देव आसा. देव जाणा कोणे कोणाचेर फटींग केसी घातल्या आनी कोणे कोणाचेर षडयंत्र करून केस घालपाचो प्रयत्न केलो. ताका देवूच उत्तर दितलो आज ना जाल्यार फाल्यां. चर्चिलाक हांव उत्तर दिना. चर्चिल हो लिडर ऑफ द मासीस. ताका हांव रिएक्ट जायना केन्ना. तितली मॅच्युरिटी दिगंबर कामतीक आसा. मडगांवचो बीजेपीचो उमेदवार शर्मन रायतुरकारान ब्रेस्तारा पिंपळापेडार दामबाबाक नाल दवरून प्रचार सुरू केलो. मडगांवां खंय हे फावट परिवर्तन. आज हांगा मडगांवचे आराध्य दैवत श्री रामनाथ दामोदर हांकां नमस्कार करून आनी श्रीफळ दिवन हांगा आमच्या मडगांवच्या प्रचाराची आज आमी सुरवात करतात. मडगांवान भितर फाटली 22 वर्सां जें कितें जावपाक शकलें ना आनी फाटल्या 22 वर्सां भितर एकूच मनीस मडगांवान निवडून येवन सुद्दां मडगांवचे ज्या प्रकारची दुर्दशा जाल्ली आसा हें पळोवन मडगांवच्या सगळ्या मतदारांनी सगळ्या लोकांनी हे खेपे निश्चय केल्लो आसा की हे खेपे मडगांवांत आमकां बदल जाय आनी भारतीय जनता पार्टीन ही निवडणुकीची उमेदवारी आनी जबाबदारी ही म्हजेर दिल्ली आसा ती पूर्णपणे हांव स्विकारतां. भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते एक दिलान एकजुटीन एक मतान आनी एक चित्तान ह्या निवडणुकीन मडगांवान भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो फडकावपा खातीर पूर्ण वेळ दिवन काम करपाक सगळ्यांनी सुरवात केल्ली आसा. आपाचो मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार एल्वीस गॉम्सानी कुंकळ्ळे उमेदवारी अर्ज भरलो. 13 जानेवारीक सिद्धार्थ कुंकळकार उमेदवारी अर्ज भरता. ब्युरो रिपोर्ट पुडंट.